धा उपरांत व्हडल्यान ध्वनी वाजोवपाक परवानगी ना हाची सगळ्या सरकारी खात्यांनी अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेवची अशे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात। ह्या याचिकेचेर फुडली सुनावणी 13 डिसेंबराक जातली। त्या दीस पुलीस यंत्रणेन कृती अहवाल सादर करचो अशें न्यायालयान म्हटलेलें आसा। कायद्या प्रमाण धा उपरांत व्हडल्यान म्युझिक लावपाक मनाय आसा आनी सगळ्यांनी ह्या कायद्याचें पालन करपाक जाय अशें मत कार्लोस फेरेरा हांणी उक्तायलां। जर म्युझिक वाजोवपाचेच आसले जाल्यार ते घरांनी ना जाल्यार इंडोरान वाजोवचे, ते लेगीत 12 मेरेनूच अशी माहिती कार्लोस फेरेरान दिला। केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या कायद्या प्रमाण लोकांनी हो वेळ पाळपाक जाय अशें कार्लोस म्हणटा। गोंयान HIVच्या दुयेंतींत वाड जाला अशें गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी ऑफ गोवाच्या अहवालांत म्हणिल्लें आसा। पोरू HIVचे 184 दुयेंती सांपडिल्ले जाल्यार अंदू 209 दुयेंती मेळ्ळ्या। अहवाला प्रमाण सगळ्यांत चड 52.1% HIV दुयेंती बायलां आसात जाल्यार 38% दादले आसात। दर्यादेग वाठारांत HIV दुयेंतींचो आंकडो चड आसा। 65.4% दुयेंती 15 ते 49 पिरायेचे आसा। HIV विशीं चड जागृताय जावप खूब म्हत्वाचें आसा। जागृतायूच ह्या दुयेंसांक नियंत्रणांत दवरपाक शकता। गोंयांतल्यो खणी बंद जाल्या उपरांत कामगारांचे व्हड आर्थीक संकश्ट कोसळ्ळे। सरकारान सध्या खणीची पावणी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। खणी सुरू जाल्या उपरांत सरकारान पयलींच्या कामगारांक परतून कामार घेवचे अशें आश्वासन दिल्लें। ते बेगोबेग पुराय करपाची मागणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे अध्यक्ष पुती गांवकर हांणी केला। केंद्र सरकारान उण्यांत उणे पगार 553 दिवपाचें जाहीर केला, पूण गोंय सरकार कामगारांक आजून लेगीत 307 रुपया उण्यांत उणो पगार दिता। कामगार मंत्र्यांनी गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें मत पुती गांवकारान उक्तायलां। दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत ह्या जाल्ल्या दर एका सरकारी कार्यावळीचेर श्वेतपत्रिका जाहीर करची अशी मागणी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला। शपथविधी धरून सगळ्या कार्यावळींनी भ्रष्टाचार भरला असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान ह्या वेळार केलो। सरकार फकत कोट्यांनी रुपया ह्या कार्यावळीचेर मोडीत आसा आनी आपणे त्या विशीं RTI लेगीत घातल्या अशें विजय सरदेसाय सांगता। जाल्यार सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे पार्टनर जाल्यात आनी ह्यो कार्यावळींच्यो गोंयकारांक वा गोंयच्या कांयच गोंयकारांक फायदो ना, फकत राजकारण्यांक जाता अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। पर्यटकांक बरी येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपा खातीर टॅक्सी ॲप गरजेचें आसा। हेर राज्यांत ही सोय उपलब्ध आसा। गोंय हें पर्यटन राज्य, ते खातीर टॅक्सी ॲप हो पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान काळाची गरज। हातूंतल्यान पर्यटकांची लूट आसा ती थांबतली, तशेंच तांच्या बोल्साक परवडपी येरादारीची सोय तांकां मेळटली। गोंयचो कांय टॅक्सीकार ह्या ॲपाक लागून काचाबूल जाला। तांणी पयलीं हो ॲप तांकां कशा पद्दतीन फायदो करून दितलो ताचो विचार करपाक जाय। टॅक्सी ॲप चालीक लागतलेच अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें स्पश्ट केलां।
गोंय हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो भाज्यांचो खप दिसान दीस वाडतूच आसा अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाणें दिला। पयल्या दिसाक 70 ते 80 टन भाज्यांचो खप जातालो। आता तो 110 ते 120 टन इतले मेरेन पाविल्लो आसा। ताजी तशेंच बऱ्या दर्जाच्या भाजये सयत गांवठी भाजयो विकपाक दवरिल्ल्यान हो बदल जाला आसूंये। गोंयच्या शेतकारांची भाज्यांची पिकावळ विकत घेवन शेतकारांक उत्पन्न मेळोवन दिवपाक महामंडळान सुरू केल्या। शेतकारांकडल्यान लेगीत महामंडळाक एक बरो असो प्रतिसाद मेळटा अशें ताणें सांगलां। हांगातली ही घटना। कोटंबी गांवठण हांगाचो पांय पूल खूब धोकादायक जाल्लो आसा। हो पूल खूब धोकादायक आसा। हो पूल पोरनो आसून तो वायट स्थितीन सद्या आसा। ताची कांयच देखरेख जाल्लेली ना। तशेंच जड गाडयो ज्यो आसता तो ह्या पुला वयल्यान यो वच करतात। ते खातीर संबंदीत विभागान हाचेर बेगीनूच लक्ष घालप गरजेचें आसा आनी तेचेर उपाय काडपाचो गरज आसा। तशेंच त्या भायर हांगासर सायन बोर्ड लेगीत लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। हो पूल खूब आदलो आसून हेजी तशीच मेंटेनन्स हेचो जाल्लो ना। हो पूल खूब धोकादायक परिस्थितीन आसा। हेचेर जड वाहनां प्रवास करता तेका लागून हेचें मेंटेनन्स जावप गरजेचें अशें थळाव्यांची मागणी आसा। गोंयांत गोंयकारांची IT इकोसिस्टम तयार करपाची गरज आसा अशें IT मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा। पूण गोंयांतली IT इकोसिस्टम ही कोणा कडेनूच सर्त आसपाक जायना। हैदराबाद, तेलंगणा, चेन्नय ह्या सारक्या IT इकोसिस्टम भशेन न्हय जाल्यार आमची स्वताची खाशेली IT इकोसिस्टम तयार करपाक जाय अशें रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा। गोंयांत गोंयकारांची स्वताची IT इकोसिस्टम तयार करपाक जाय अशें रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा। रोहन खंवटे IT मंत्री अशें म्हणटा की गोंयांतली IT इकोसिस्टमाची जी कोणाच कडेन आमची सर्त आसपाक जायना। हैदराबाद, तेलंगणा तशेंच चेन्नय सारक्या IT इकोसिस्टमा भशेनूच आमची IT इकोसिस्टम तयार करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें आसा। मयेचे जे तळे आसा त्या तळ्याची उदरगत केल्या खरी पूण हांगासर जाय तशे पर्यटक येयनात। कोरोना उपरांत मये तळे पळोवपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो जो आसा तो सामकोच उणो जाला। आता हो आंकडो वाडोवपा खातीर आमी काम करतले अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें म्हणणें आसा। शेतीप्रधान गांव मया भितून शेतांची पिकावळ व्हडा प्रमाणात जाता पूण दर्यांतले खारे उदक जे आसता ते बांदात आयिल्ल्यान ही शेतां इबाडटात। त्या खातीर बांदाचें घट्ट आसप खूब गरजेचें। चोडणा, नार्वे, मये अशे 3 बांद सरकारान मंजूर केलेले आसा। सुमार 10 कोटीचे हे काम 2 वर्सां भितून पुराय जातले अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें म्हणणें आसा। मया गांव शेतीप्रधान गांव आसा। हांगासर शेताची पिकावळ व्हडा प्रमाणात जाता।
पूण हांगासर पीक काडटले जाल्यार ह्या शेतान खारे उदकाची पुरवण जाता. खारें उदक आसा तें बांद मोडून हें उदक शेतान येता आनी ताका लागून शेतां इबाडटा. ह्या दर्यांतलें खारें उदक बांदांत आयिल्ल्यान ही शेतां इबाडटात, ते खातीर बांदाचें घट आसप गरजेचें आसा. ताका लागून चोडणा, नार्वे, मये हे बांद हांगा सरकार घालून दितले. देंवचाच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांतल्या डायलासीस विभागांत आतां आनीक 3 नवीन यंत्रांची भर पडल्या. बेरेस्तारा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या यंत्रांचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार भलायकी खात्याची उपसंचालक दोतोर रुपा, भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर, किडनी तज्ञ दोतोर शीतल लेंगडे आनी हेर अधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच हाजीर आशिल्ले. ह्या अतिरिक्त यंत्राक लागून दर दिसा 18 ते 20 जादा दुयेंतींचेर उपचार करपाक मेळटले. ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्ले खातीर आमदारान सरकाराचे धन्यवाद मानल्यात. अणजूण पुलिसेन ड्रग्स विरोधी कारवाये खाला निलेश काश्यपाक अटक केल्या आनी ताचे कडल्यान 70 लाखाचे LSD पेपर्स जे आसता ते जप्त केले आसा. हे LSD पेपर म्हटल्यार एक तरेचो ड्रग्स. ही कारवाय पुलिसांनी काल दनपारा केली. अणजुणांत डिप्स ऑन ब्लू प्रिमियम हॉटेला कुशीक ड्रग्स विकपा खातीर दुबावीत आयिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी धरलो. त्या वेळार ताचे कडेन 70,000चे 7 ग्राम LSD पेपर्स हो ड्रग्स जो आसता तो सांपडलो. गुवळी वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून पुलिसांनी दुबाविताक अटक केल्या. ह्या ड्रग्सा सयत म्हणजे LSD पेपरा सयत दुबाविता कडेन GA11C5582 ह्या क्रमांकाची स्कूटर लेगीत पुलिसांनी जप्त केलेली आसा. राजधानी पणजेन पावस बीन पडटा देखून ह्यो बायलां सत्र्यो घेवन रावल्यात. पूण प्रत्यक्षात तशें कांयच ना. वीज खात्याच्या ACचें उदक फुटपाथीचेर गळटा आनी ताका लागून फुटपाथी वयल्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. फुटपाथीचेर शेड भरला, ताका लागून निसरून पडपाची थंय संभावना आसा. ह्या घडणुकेचो वुमन्स फोरमान खर विरोध केलेलो आसा. देखून संबंधीत सरकारी कार्यालयां आनी तांच्या अधिकाऱ्यांनी हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी गोवा वुमन्स फोरमाच्या वांगड्यांनी केला. केल्याचो आरोप आसा. चोडण्याच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी रायबंदरा ते चोडणा मेरेनच्या पुला खातीर आपली मान्यताय दिल्ल्याची माहिती सध्या मुखार येयला. चोडण्याच्या थळाव्या लोकांनी ही मान्यताय दिला की चोडणा आनी रायबंदरा हो पूल बांदचो अशी माहिती प्रेमेंद्र शेटान दिला. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट अशें म्हणटा की तांच्यांनी आतां सध्या परवानगी दिलेली आसा. तशेंच सरकारान 13.6 कोटी रुपया मंजूर केलेले सुद्दां आसा आनी हाचे खातीर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केल्या आनी ती डिसेंबर मेरेन पुराय जातली अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट सांगता. जाल्यार 2023च्या मार्च म्हयन्यांत ह्या पुलाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें आमदारान सांगलां. सध्या तपास यंत्रणेच्या रडाराचेर आशिल्ल्या PFI संघटनेच्या चंद्रवाडी फातोर्डा कार्यालयाचेर बुधवारा गुन्यांव फाट्यान धाड घालून तपास केलो. गुन्यांव फाट्याचो उप अधीक्षक शिवराम वायगणकराच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली. कार्यालयाची सगळी दारां बंद करून ही कारवाय जी आसा ती चालू आशिल्ली. पूण ह्या कारवाये बद्दल विचारल्या उपरांत ही कारवाय आमच्या सच्च्या कामाचो एक भाग अशें म्हणीत म्हायती दिवपाक तांच्यांनी न्हयकारले.
ह्या आदी पुराय देशात PFI संघटनेचेर बंदी घातिल्ली आणि त्या वेळार ह्या संघटनेच्या मडगांव आणि फातोर्डेच्या चडशा कार्यकर्त्यांक ताब्यात लेगीत घेतिल्ले. डिसेंबराक गोंय टॅक्सी ॲप जे आसा ते लॉन्च करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. आधुनीक काळात सगळे जे आसा ते तंत्रगिन्यानाचेर चलता आणि देखूनच सगळ्या टॅक्सीकारांनी ह्या ॲपात वांटेकार जावचे रे बाबा असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. सगळ्या टॅक्सीकारांक ह्या ॲपात वांटेकार जावचो असो उलो माविन गुदिन्होन मारिल्लो आसा. मजगतीं कितेंय जाव आमी टॅक्सी ॲपात कशेंच वांटेकार जावचे नात अशें अखिल गोंय टॅक्सी संघटनेचो मुखेली जो आसा ताचें नांव चेतन कामत अशें सांगता. फोटा मायल्स आणि टॅक्सी मिटरा उपरांत टॅक्सी ॲप हो तिसरो घोटाळो आसा असो भंय तांच्यांनी सध्या उक्तायल्लो आसा. ताका लागून ह्या ॲपाक आमची मंजुरी ना अशें त्या टॅक्सीकारांचें म्हणणें आसा. प्रधानमंत्री येव ना जाल्यार आनी कोण सुरक्षेच्या दृश्टीन सगळी जतनां घेवनूच जुवारी पुलाची एक लेन डिसेंबराच्या निमणे कडेन उक्ती करतले भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल अशें सांगता. जुवारी पुलाचेर जाल्ले लोड टेस्टिंगा उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो की आतां सद्याक जुवारी पुलाची एक लेन सुरू करतले. जुवारी पुलाचेर जाल्ले लोड टेस्टिंगा उपरांत मंत्री काब्रालान अशें उतर दिलें. बुधवारा मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक घेवन लोड टेस्टिंगाक आपली हाजेरी लायली. पोरणो जुवारी पूल जो आसा तो वन वे करतले. ह्या पुला वयल्यान फकत वचपाक मेळटले. मालाच्या गाडयांची म्हणजे व्हडल्या व्हडल्या गाडयांची जड वाहनांची नव्या पुला वयल्यान येरागत जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. वास्को मडगांव काणकोणच्यान ज्यो येवपी गाडयो आसा त्यो ह्या पुला वयल्यान पणजे वयतल्यो अशें तांचें म्हणणें. पेडण्या वाठारांत न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नांवाचे फलक लायल्या उपरांत ताचेर आक्षेप घेत ते फलक सरकारान काडून उडोवचे अशी मागणी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन सध्या केली. बुधवारा पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार समितीन धरणे आंदोलन केलें. मोपा पेडणे हांगा बांदिल्लो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक फकत आणि फक्त गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें अशी प्रस्तावीत मांडणी तांच्यांनी फुडें केली. ह्या समितीन ह्या नांवाचो खर निशेध केला. सोरोबियोन खूब अपघात जातात हाचो तपास घेवपा खातीर पुलिसा कडेन सादो आल्कोमीटर लेगीत ना. ह्या अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक सरकारान दर एका पुलीस स्टेशनाचेर आल्कोमीटर दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सर्दिनान केला. ताका लागून प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आल्कोमीटर आसप हे खूब गरजेचें. फाटीं पुलिसांनी येरादारी खात्यान खूब नियंत्रणां हाडली खरी. अपघात जावचे न्हू किंवा सोरोबियोन गाडयो चालोवपाचेर खर कारवाय जावपाक सुद्दां लागली. पूण सध्या पुलीस स्टेशनान सादो आल्कोमीटर सुद्दां सारको ना म्हणून दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सर्दिनान प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर एक आल्कोमीटर आसपाक जाय अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. माहिती तंत्रज्ञान खाते गोंय सरकारान खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं अनुसूचित जाती जमातीच्या 172 गुणवान विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वांटप केले. जो भुरगो IT क्षेत्रांतल्यान पास जाता ताका 100% नोकरी ही मेळटात अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगता. तशेंच गोंयाक टुरिझम कॅपिटल करपा सयत गोंयाक भारताची क्रिएटीव कॅपिटल करप हे खूब
सहज शक्य आसा अशें IT मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. अनुसूचित जाती जमातीच्या ह्या भुरग्यांक लॅपटॉप वांटप केले ते सुद्दां IT मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुके. गोयचे बुद्धिबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णीचो अर्जुन पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. राष्ट्रपती भवनांत हो सुवाळो संपन्न जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडल्यान भक्तीन हो पुरस्कार स्विकारलो आनी अर्जुन पुरस्कार मेळोवपी भक्ती हे पयले बायल खेळगडी थारले. ह्या नदी ब्रुनो कुतिनो आनी ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो. तेच्या उपरांत आतां हे पयले बायल मनीस खेळगडे भक्ती कुलकर्णीक हो इनाम फावो जाल्लो आसा. कोरगांवच्या भूमिका जात्रेक गोबी मंचुरियनाचे 9 स्टॉल्स आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनान हे गाडे उखल्ले. थळाव्या पंचायती कडल्यान कसलीच परवानगी घेनासतना फेरयेत घातिल्ले हे गाडे तांच्यांनी उखल्ले. अन्न आनी वखदां प्रशासनान हाची म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी हे गाडे उखलपाक सुरवात केली. अन्न सुरक्षा अधिकारी योगिता सिरसाट हांच्या पंगडान स्टॉलाची तपासणी केली तेन्ना FDAच्या परवान्या बगर 9 गोबी मंचुरियन स्टॉल्स चलतात अशें तांकां दिसून आयलें. त्या उपरांत हे 9 गोबी मंचुरियन स्टॉल्स तांच्यांनी उखल्ले. त्याच बरोबर 2 भेलपुरीचे गाडे ताबडतोब बंद उडयले. थळाव्या पंचायतीकूय ह्या विशीं अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली. गोवा समग्र शिक्षा अभियाना वरवीं नादोड्या रेवाडच्या सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक खासा फूड अँड बेवरेजी विशीं प्रशिक्षण दिवपाची ही कार्यावळ आशिल्ली. ह्या वेळार वेगवेगळ्या प्रकाराचे मॉकटेल्स कशे तयार करप ह्या विशीं प्रात्यक्षिकां दाखयली. विद्यार्थी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांत आपलो फुडार कसो करूं शकता तांकां हाची प्रत्यक्षिका तांच्यांनी दाखयली. तांकां खंयची संद आसा हे विशीं लेगीत मार्गदर्शन केलें. कॉकटेल्स किंवा फूड बेवरेजीस हातूंत भुरग्यांक कसो फ्युचर आसा त्या बद्दल ही कार्यशाळा आशिल्ली. गोवा समग्र शिक्षा अभियाना वरवीं नादोड्या रेवडच्या सरकारी शाळेंत ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली.